तुम्ही पहिलं स्टेटमेंट काढलो पर मंत्रीन आमकां स्टेटमेंट दिलो की एके सायडच्यान हितूंतल्यान तुमी हॅरसमेंट करताले म्हणजे कितें विशय एक्झॅक्टली पहिले सुवातेर थोडोसो इश्यू क्लियर करता कारण हॅरसमेंट एक कावन्सिलर एका मंत्र्याक करपाक शकता हें आयकपाक पासून कशें दिसता तुज्या चॅनलाच्या व्ह्युवराक म्हाका खबर ना लोकांनी ताज्या सेक्शनाच्या कमेंटान ताका सांगिल्लें सो हांवें व्हडलें सांगपाचें ना एका कावन्सिलर मंत्र्याक हॅरसमेंट करता हें आयकतना तो भुरगेपणा उलयता म्हणजे ताका सोडून दी दुसऱ्या ताणें सांगलें की हांव सांगता म्हणून स्टॅच्यू घाल हांव सांगता घाल नाका म्हणून स्टॅच्यू घाल म्हणून हांवें केन्नाच खंय सांगलें ना अरे आमच्या म्युन्सिपालिटीन पोर्ट्रेट लावपाची डॉक्टर जॅक दे सिक्वेरा जाणें ओपिनियन पोला खातीर झगडलो हाजी पोर्ट्रेट लावपाची तशेंच शिवाजी महाराजाची पोर्ट्रेट लावपाची बिरसा मुंडा आनी शाबू देसाय हाचे 4 लेजंडाची पोर्ट्रेट लावपाचो असो रेज्युलेशन पास जाल्लें हो कितल्या तेंपान मिटिंगेक आयला आनी पोर्ट्रेट नाका म्हणूंक लागलो स्टॅच्यू घालया म्हणूंक लागलो स्टॅच्यू घालया म्हटल्यार सुद्दां आमी ओगीच रावले कित्याक आसूं कारण फाल्यां आमी शिवाजी महाराजाक अपोज केलो अशें हांव दाखोवपाक सोदता हिंदू भाव भयण आहा पळय तांकां आमी ओगी रावलेत पण हांवें म्हणलें खंय घालपाचो स्टॅच्यू तो म्हणूंक लागलो तुमी सांगा म्हणपाक लागलो मागीर तेन्ना हांवें सांगलें स्टॅच्यू घालपाक भाऊसाहेब बांदोडकराचो स्टॅच्यू आहा सांग्यार भितर सरता आसतना बरो लायमलायटान जागो आहा थिंगा घालपाक जाता सांगेच्या बस स्टँडार घालपाक जाता हो म्हणूंक लागलो नाका आमी गार्डनाकूच घालपाक जाय म्हणटा तो आनी ताजे जे कावन्सिलर आहा चेअरपर्सन ती म्हणटा चिल्ड्रन्स पार्क आहा थिंगाच घालपाक जाय सो जे चिल्ड्रन्स पार्क जे आहा हे आमच्या चर्चीच्या समोर आहा आणि शिव जयंती आणि आमची मॉन्टी टचडे गुड फ्रायडे केन्ना केन्ना फेब्रुवारी आसल्या कारणान बरोबर येता पण दोन्ही इश्यूज क्लॅश जावपाक नाका दोन ग्रुपांमध्ये खंय तरी वायटपण जावपाक नाका त्या खातीर हांवें सांगलें स्टॅच्यू हा तो बाजारात घाल्या मदें लोकांक दिश्टी पडटा थिंगा सायडीन नाका इतलेंच सांगिल्लें ताणें मोठो इश्यू केलो आनी कॅथलीक लोकांक सांगपाक सोदता की हांवें स्टॅच्यू घाल म्हटला हिंदू लोकांक सांगता हांवें अपोज केला पण दोन्ही कम्युनिटी मध्ये खंय तरी मेशूक वयर सगळें करपाचें कारस्थान सुभाष फळदेसाय करता म्हणटा लागीं कांय ना म्हणटा बिकॉज इट इज 100 मीटर अवे म्हणटा आय एम रिक्वेस्टिंग गोवन रिपोर्टर टू कम एंड सी हांव तुमकां दाखयता म्हज्या मोबायलार व्हिडिओ आहा तुमकां जाल्यार दिता तुमी तो तुमच्या चॅनलार प्ले करपाक शकता कितले मिटराचेर चिल्ड्रन्स पार्क आहा आनी कितल्या मिटराचेर आमचो चर्च आहा ती पण आयज म्हाका सांग चर्ची कडेन सायडीन पडटा स्टॅच्यू शिवाजी महाराज म्हणटा ते स्टॅच्यू मध्ये आसपाक जाय ना रे लोकांक दिश्टी पडपाक जाय सामको सेंट्रलाक आसपाक जाय बस स्टँडार मध्ये घायल्यार कितें प्रॉब्लम आहा सगळे लोकांक एग्री आहा आज हिंदू भाव भयण कितले म्हजे फ्रेंड ते म्हणटा मध्ये घायल्यार आनी बरें लोकांक येताना वयताना हायवेचेर दिश्टी पडटा तो थिंगा कितें घालपाक सोदना सुभाष फळदेसायक तो थिंगा घायनासतना सायडीन कितें घालपाक जाय थिंगा चर्चीचो मातसो ते आनी पयलींसून त्या जाग्यार कॉन्फ्लिक्ट आहा त्या जाग्यार पयलींसून लोकांनी म्हटलेलें की अशेंच गार्डन करता आसतनाय बीन चर्चीक आनी आमकां डिस्टर्बन्स जातलें म्हणून तो कॉन्फ्लिक्ट आसल्या जाग्यार तो कित्याक सिलेक्ट करता सो ही शूड ऑल्सो थिंक इन अ सेक्युलर वे पूण ताका तशें नाका ताका पिसफुली चलता तें नाका ताका खंय तरी गोडबोड करपाक जाय आनी डिवायड करपाक जाय म्युन्सिपालिटी कडेन कितें मागलें तुमी आमी म्युन्सिपालिटीन एक रेज्युलेशन घेतलेलें 3 तारखेर जानेवारीच्या लास्ट मिटींग जाली तेन्ना की पोर्ट्रेट लावपाचें म्हणून आनी ह्या फावटी तें रेज्युलेशन कन्फर्मेशनाक येता जे लास्ट मिटींगेक जे मिनिट्स घेता ते ह्या मिटींगेक मिनिट्स कन्फर्मेशनाक येता सो तो म्हणूंक लागलो जेन्ना कन्फर्मेशन आयलें तेन्ना ह्या फावटी मिटींगेक तो येयल्लो पयर मिटींग जाली तेन्ना सुभाष फळदेसाय तो म्हणूंक लागलो पोर्ट्रेट आनी लायनाका पोर्ट्रेट 4 वण्टीमध्ये बंद उरतले आमी स्टॅच्यू घाल्या कित्याक पोर्ट्रेट जाय काय म्हणूंक लागलो पोर्ट्रेट नाका म्हणपाक लागलो बरें स्टॅच्यू घाल्या म्हटलें पण हुंय ते तो बाजारात घालपाचो नाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो थिंगा घालपाचो थिंगा कोणाक डिस्टर्बन्स ना खंयचे कम्युनिटीक ते हर्ट जायना हो म्हणून थिंगा नाका म्हणटा हो म्हणटा चर्चीच्या ऑपोजीट जे चिल्ड्रन्स पार्क आहा जे गार्डन आहा थिंगा घालया म्हणटा अरे जेन्ना ते चर्च दुसरे कम्युनिटी आनी आमचे क्लॅशीस जावपाक शकता एक मुखायलो विचार करून की 2 कम्युनिटीमध्ये खंय तरी वयर अप्स अँड डाऊन्स जावचे न्ही आमी आयज पासून सांग्यार हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान बराबर रावल्या तो एकवट सांबाळपाक जाय म्हाका जर एकवट जाल्लो ताका कितें जालें म्हाका खबर ना आता हितूंतल्यान हो विशय जावं आदले कितें विशय जावं पॉलिटिकल रायवलरी तुमच्या भितर सारकी गरमयल्या कांयच जालें ना पॉलिटिकल रायवलरी हांवें ताका कालूच सांगला एक स्टेटमेंट दिलें एका चॅनलाक की आमचे मदें जे इलेक्शन्स आहा पॉलिटिक्स आहा ताजें सावित्रीचें म्हजें कितें आहा तें सेपरेट हें दीस इज व्हेरी सेन्सिटीव इश्यूचेर राजकारण करपाचें ना हो इश्यू एखादी हाती भायर गेला जाल्यार हातीर भितर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें हांवें ताका 100 फावटी सांगलां तुजें आनी आमचें कितें पॉलिटिक्स आहा तें हातून मिक्स करनाका तूं सांग्याच्या लोकांक झगड्यान घालतलो हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हांचे मदीं झगडी घालतलो तें म्हाका सांग्यार जाल्लें नाका ह्या खातीर हांवें हो इश्यू व्यवस्थितपणे हाताळलेलो आहा आनी ताका सांगलेलें आहा की शिवाजी महाराजाक आमी मानता तो एक बरो लिडर बरो वॉरियर बरो किंग ताजो पुतळो बाजारात नाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो थिंगा घाल्या इजिली सॉल्व जाता आनी हिंदू जे भाव आहा तेवूय म्हणटा की मेशू मध्ये घातलें जाल्यार कोणाक कितें प्रॉब्लम आहा काय म्हणून आता तो ताका कितें जाय ताका जाय खंय तरी मेशूक सकयल दाखोवपाक देखून तो आतां ताका खबर आहा चर्चीच्या मुखार जेन्ना घालता म्हणटा तेन्ना हांव म्हणटलो थिंगा नाका म्हणून कित्याक चर्चीक आनी डिस्टर्बन्स जातलें हांव कितें चिंतून हांव आतां कॅथलीक म्हणून उलयना पूण सांग्याकार म्हणून उलयता मुखायल्या फ्युचराक केन्ना तरी एकामेकाची वाद जायची न्हू पयलीं आमी तो सेपरेट घाल्लो बरो